आमी इंडिया आनी गोंय अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना गोंयचो मनीस 2 वेळा शीत जेवपी सहसा चपाती तो खालेला ब्रेकफास्टाक खाता आतां सो कॉल्ड एज कुण्याची पोळी तो रातचो खाता बट अगेन हाचेर म्हाका तुमचें ओपिनियन जाय रायट आनी एक आमी समजा पंजाबचोच मनीस एग्जाम्पल जो चपाती खाता ताच्या आहारांत चड चपाती आसा शीत कमी आसा हातूंत कितें फरक आसा रायट सो आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट हांवें जे पयलीं म्हणलें गोंयचो प्रिवलन्स कित्याक वाडला हातूंत आनी एक आमी अंडरस्टँड जावन घेवंक जाय आमचो आहार आमी जितले शीत किंवा चपाती जे बेजिकली आमी सायंटिफिकली ताका कार्बोहायड्रेट्स म्हणटा हाजेर सगळे डायबिटीज जावप किंवा ताजो कंट्रोल अवलंबून आसता सो जाला कितें आमी जितले शीत खाता किंवा आमी जितल्यो चपात्यो खाता आमी खंयच्यान पळोवन खाता आमच्या आवय बापाय कडल्यान पळोवन तांणी जे आमकां घाल्यो चपात्यो त्यो आमी खावंक लागले तेच आमी कंटिन्यू केले तांणी खंयच्यान शिकले तांणी आपल्या आवय बापाय म्हणजे आमच्या आजे पणज्या कडल्यान शिकले हांव पेशंटांक जेन्ना विचारतात कितें खाता नाश्त्याक आज चपाती खाली डॉक्टर तो म्हणटा नेक्स्ट क्वेश्चन आसता कितल्यो खाल्यो 4-5 खाल्यो डॉक्टर मागीर ताकाच भितरल्यान दिसता की आपूण डायबिटीजान आपल्या 4-5 म्हणजे चड खाले आसत तो मागीर स्वताक कन्विन्स करपाक ट्राय करता ल्हान डॉक्टर बारीक आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे ताका खबर आसा आपणे 4-5 हेवी पुणून तो कंट्रोल करूंक ना ही सवय पयलींच्यान पुणून पयलीं कितें जातालें तोच आमचो आवय बापूय किंवा आमचे आजे ते शेतान काम करताले सेम जी चपाती किंवा रायस तांणी खाला तो तांणी उगयल्लो आसतालो आपलो घाम गळोवन म्हणून तो पचतालो तितली एक्टिविटी आसताली तांकां आज आमी सगळे व्हेकल्स हांगा थंय गाडयेन हांगा थंय भोंवता एसीन बसता कामां करता एक्सरसायज कांय ना पूण कार्बोहायड्रेट इंटेक सेम उरला आमचो ते आमी अर्दे करूंक ना एक्टिविटी आमची मोर दॅन हाफ कमी जाल्या पुणून कार्बोहायड्रेट इंटेक सेम आसा अँड दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स वीच इज की ताजे खातीर डायबिटीजचे प्रेवलन्स किंवा कंट्रोल आमच्या पेशंटांक हें इम्पॉर्टंट कारण सो कार्बोहायड्रेट कमी करपाची खूब गरज आसा आमच्या पॉप्युलेशनाक.